बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाड भावा भयणांनो, सगल्यांक तुमकां कुरपेन बोल्लोलो दीस आवडेता. स्तोत्राचें पुस्तक 5 3 वड आमकां सांगता, तुकाच हांव प्रार्थन करतां सर्वेस्परा, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय. देखून सकाळी म्हजी मागणी तुजे मुखार घालतां आनी तुजेर दोळे लावून रावतां. मोगाच्यानो, आमच्या सोडवणाराचेर दोळे लावून आनी संतोसाच्या उलासांनी मागण्यांत वेळ सारूंक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाळ जेजू, ह्या पवित्र साक्रामेंता वरवीं तूं आमचे मोदें हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. जेजू, तूं जिवो देव. जेजू, तूं सोर बोलिश्ट. जेजू, तुजें नांव व्हडतें. जेजू, तूं पवित्र. जेजू, तूं अजापून देव. जेजू, तुजे असलो आनीक देव ना म्हूण आमी मानून घेता. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगले काल्तिकायेन आनी भावार्थान जेजूक नमस्कार करुया. आनी गीत घेवया R30 पेज 192. 4 श्लोक गायतले. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा, तुका अर्गा वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकारातून करता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्याचो होर तुका बसून करता, आखे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोसना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चंद्री
आनी तरासो मोग उजवाड फांकून पोरकून कोरता वसलो तूच मासुर्या आमी पोरजोड तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू गोड गोड तुका बोसता ताळयो पेटून बेजली सोगला उच्या बाणा सोडून काळकी गोपा पावसा घोसघोसोतून प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू विशय कुटुंबांतल्या वांगड्यां मदीं जोगडीं झुजां उपरासल्यार तें कुटुंब उबें उरूं नजो. मोगाच्यानो आमी जेजू मुखार उबी रावूंक पुरती न्हय. आमी घोडेचे घोडे चुकता, काला पडटा. आमच्या घोराब्यांनी आमी चुकता. आमच्या वांगड्या सोवें आमी बोगसणें दिवंक जायना. आमी एकामेकाक बोगशिना. आमी दुसऱ्यांच्यो असोगतायो मानून घेयना. मागण्यांत वेड सारूंक आमकां आडसाय येता. देवाचें उतर वाचूंक नियाडूंक आमी फाटीं उरल्या. दोनया आमी ओसोत. आमची काकलूत कोर. आमच्या घोराब्याची काकलूत कोर. आनी हेंच मोन घेवन आमी गीत घेवया I4 पेज 117. दयाल देवा काकलुतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापूय म्हणून आदवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. हे जेसू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हणपात येता. सोर मोच्या पाकांक कांतालता आयच्यान ती
sogli santa. Patka katir makavavo usokotin sasnaco kosztwolwole konacie sodan solcia uciacie Jesu haw kaklut magta ditoloy म्हणपात येता सोरमोच्या पातकांकां चालता आयच्यांती सोगली सांता ए जेसू हांव काकलूत मागता दितोलोय म्हणपात येता सोरमोच्या पातकांकां चालता आयच्यांती सोगली सांता आमचो देव काकलूतसार तसोच मोगाळ ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो तो आमकां जायत्या बेसांवांनी आनी कुरपेन भरीत आसा तोर ह्या आमच्या मोगाच्या देवाक ह्या वेळार दिनवासुया आमच्या दोर एकल्याच्या गोराब्या पासत ताका आर्गां दिवया आमच्या आवय बापाय पासत भुरग्यां पासत आमच्या शेमाय शेपाय पासत आनी दोर एका वांगड्या पासत ताका दिनवासुया स्तोत्रांचें पुस्तक 107 आवेसवोर वोड 1 आमकां सांगता जोय जोय सोर्वेस्पोर सोर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो होय खरेंच आमचो देव विस्वाशी देव तो आमचो खूब खूब मोग करता ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो ताच्या मोगाचो ताव आमच्यान घेवून वचो तर ह्या आमच्या इतल्या मोगाच्या देवाक दिनवासुया आनी गीत घेवया E2 पेज 76 पयलो श्लोक गायतले आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दोनिया आर्गां तुका आतायानी सासना तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोकोच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या तुवें म्हाका वेंचलोय सासना सुका पावच्या तोरी म्हाका फावो न्हय
सोम्या म्हाका फावोनूय, तोरी म्हाका फावोनूय, सोम्या म्हाका फावोनूय. आर्गा तुका सोमिया, आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका, आर्गा तुका, आतां यानी सासनाक. हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 4थो आवेसवोर 12वी वोड आमकां सांगता. कोरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट. तर हींच चिंतना आमच्या मनांत घेवन हें देवाचें उतर आयकूंक आनी भावार्थान तें मानून घेवंक सोगलीं उबीं रावुया. मार्कोचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 3 वोड 22-30. आनी जेरुसाल्याक तावन देंवून आयिल्ले धर्मशास्त्री अशें म्हणटाले, ताचेर बेलझेबूल बसला आनी देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी तो देंवचार काडटा. ताका आपणा सोशी आपोवन तो वेपारींनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो म्हूण सैतानाक भायर घालतलो. खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकांचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज उबें धरो नजो. आनी एका कुटुंबांतल्या वांगड्या मदें झगडीं झुजां उपरासल्यार तें कुटुंब उबें उरूं नजो. तशेंच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात, तर ताचेंय राज उबें उरूं नजो. ताचो शेवट पावलो. एका बोलिश्ट मनशाच्या घरांत कोणूय रिगलो तर त्या बोलिश्टाक पयलो बांदल्या शिवाय ताच्यान ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदल्या उपरांत मात ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुता धुवांक सोगलीं पातकां भोगसतलीं, देव निंदा करीत तितल्योय लेगून. पूण पवित्र आत्म्याचेर देव निंदा करतीत तांकां केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तीं सासणाक उरता तसल्या पातकाचीं गुन्यांवकारां. मेडो आत्मो ताचेर बसला अशें ते म्हणटाले देखून हें ताणें सांगलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या वाड्यांत गांवांत आमकां व्हडलीं जावं धाकटीं घरां दिसून येतात. पूण घर कसलेंय आसत, व्हड वो ल्हान, तें घर जायना. पूण त्या घरांत रावपी मनशां वरवीं तें एक घर आनी कुटूंब साकार जाता, वो पूर्ण जाता. एक कुटूंब मोगाचेर दवरलेलो आसा. कुटुंबांत बरे भाशेन एकवटान रावल्यार तो कुटूंब एक खुशाल कुटूंब जावंक पावता.
ह्या वेळार गीत घेवया O9 पेज 161. मोग सोर्वेस्पोरा तुजे तावन मनशांक येता. मोग सोर्वेस्पोरा तुजे तावन मनशांक येता. सोर्वेस्पोर कितलो मोगाड मोगान आमी जिवुया. सोर्वेस्पोर कितलो दोयाड दोयाड आमी जावया. मोग सोर्वेस्पोरा तुजे तान मनशांक येता. मोग सोर्वेस्पोरा तुजे तान मनशांक येता. सोर्वेस्पोर विश्वासी विश्वासपणान चलुया. सोर्वेस्पोर चोड मोयपाशी मोयपासांची सारुया. मोग सोर्वेस्पोरा तुजे तान मनशांक येता. मोग सोर्वेस्पोरा तुजे तान मनशांक येता. एक कुटुंब मोगाचेर विस्वाशीपणाचेर बोगसण्याचेर दवरलेलो आसा. पूण फामिलींनी एकामेका थंय झगडीं जाल्यार आनी एकामेकाचेर कुस्तेपण करीत जाल्यार कुटुंबीक जिवीत कोसळटा आनी खरी शांती बिगडटा. बुन्यादीक आमी भांगाराचो खुरीस घालता, पूण त्याच मोलान एकामेकाक बोगसूंक मानून घेवंक रेस्पेद दिवंक आमकां खूब खूब अवघड लागता. एक ल्हान घोर बांदूंक आनी एक व्हड कुटुंब बांदून हाडूंक जेजूचें सोपोन. जशें त्या गोरवाच्या गोट्यांत पवित्र मोहिमेन भरलेलो कुटुंब देवान बांदून हाडलो, तसलें आमचें कुटुंब जावंक गरजेचें. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमी मागण्यांक वेळ दिवंक. दुसरे सुवातेर बोगसणें दिवंक आनी घेवंक चड मोलादीक. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यां मदें जेन्ना वाद विवाद जाता तेन्ना बसून एकामेका थंय उलोवून एकामेका सवें संधान करूंक गरजेचें. तर ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांतले प्रश्न आटे विटे आमी ओगीच रावून जेजूक सांगुया.
आमी फामिलीच्या मागण्यांत वेळ सारला काय? बोगसणें दिवप आनी घेवप हो आमच्या जिविताचो भाग जाला काय? आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्याच्यो असोगतायो आमी सोंसून घेतल्यात काय? आनी सदांच आमच्या कुटुंबांत खुशालकायेन जिवंक, मागण्यांन, बोगसण्यान, रेस्पेतान जिवंक वावुरतेली म्हूण देवाक भास दिवन कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांनी बोगसणें दिवंक आनी घेवंक आमी वावरूंक, अदीक करून आमच्या घोव बायलांनी आनी भुरग्यांनी मागण्यांचें मोन आपणावंक, एकामेकाक बोगसूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोड मागुया. जबाब, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या भुरग्यांनी देवाच्या मोगान वाडूंक आनी जेजू भाशेन जाणवायेन वाडूंक तांकां कृपा आनी बोड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या गोराब्यांनी पिडा कोश्ट येतात तेन्ना देवाची कुशी म्हूण मानून घेवंक आनी पिडेस्त आसलोल्या मनशांक आमी बोरवोशाची मनशां जावंक पवित्र आत्म्याचें बोड आमकां मागुया. जबाब, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आमच्या गोराब्यांनी आमी मागण्यांक वेळ सारूंक आनी दुसऱ्या पासत मागूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या बोडान बोर म्हूण मागुया. जबाब, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. सोगली आमची खासगी मागणी जेजूक सांगुया. जबाब, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आनी सोगली आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलें मागणें उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता
तोशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.